नमस्कार योकार. आयज आमी आसात हांगा पणजे शहरान आयज शिगमोत्सव हांगा धूम धडाक्यान हांगा आयज शिगम्याचे रमट वाजता. तशेंच आमकां खुबशे विविधशे फ्लोटूय येयल्यात ते पळोवपाक मेळ्ळे. तशेंच फॅन्सी ड्रेस ल्हान भुरग्यांचे फॅन्सी ड्रेसूय आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. पूण तितून भितर एक जो मुद्दो आसा तो आमी आयज हायलायट करतात, तो म्हणजे फाटली कितलीशींच वर्सां जाली हे शिगमोत्सव जे आसा तो सरकार आयोजीत करता. पूण हेतून भितर खंय तरी टायम हो जो फॅक्टर आसा. आमी फाटली 2-3 वर्सां पयलीं टायम जे ग्रूप चड आसले कारणान म्हणात किंवा पार्टिसिपंट चड आसले कारणान टायम जो आसा तो टायम खंय तरी सकाळ जाता. म्हणजे आख्खो प्रोग्राम एक सिटींतलो सोंपतलो जाल्यार तो सकाळ जाता आनी परत तांकां सांजचे उठोन तांकां परत अशें येवचें पडटा. ताका लागून जे परफॉर्मर्स आसात, जे परफॉर्म करपाक जे येतात ते परफॉर्मर्स सुद्दां खंय तरी जाम जातात, कित्याक तेंचे फूल रात तेंचें जागरण जाता. तशेंच तेंचो जे हे कला जी आसता ती तेणी खूब म्हयने तेणी तयारी केल्ली आसता आपली कला सादर करपाक लागून. पूण तेंची जी कला आसता ती कला खंय तरी तांकां परफॉर्म करून दाखयतले, लोकांक दाखयतले जाल्यार सकाळ मेरेन ऑडियन्स उरना. सो अशे खुबशे प्रश्न आसात. हेचेर आमी आज भासाभास करपाक लागून आमचे बरोबर आसात विघ्नेश नायक जो मास्टर आसा आनी तेणे खुबशे ग्रुपांनी ते आपले मार्गदर्शन दितात आनी खुबशे ग्रूप जे आसात तेंचे ते मास्टर आसले कारणान तांकां खुबशी नॉलेज आसा हितूंतली आनी तेंचे विचार कितें आसात ते जाणून घेवपाक लागून ही बारीकशी मुलाखत केल्ली आसा. विघ्नेश सर, येवकार तुमकां. सो सगळ्यान पयलीं आमकां सांगात की आतां वर्साक फाटली 2 वर्सां जालीं आमी टायम पळयलो. टायम खुबसो सकाळीं 5 मेरेन सुद्दां टायम वाडटालो. जाल्यार वर्साक कितें परिस्थिती आसा? तशीच परिस्थिती आसा काय कितें मातशें बदललां? सगळ्यांक पयलीं नमस्कार. वर्सा बदलला म्हणल्यार फक्त बदलोवपाचो इशू. आमी कितें एक शिगमो स्टार्ट जावचे पयलीं एक 15 दीस पयलीं मुलाखत तशीच तुमच्या सारकेल्या चॅनलाक आमी दिल्ली आनी तितूंतल्यान हो टायमाचो इशू आमी रेज केल्लो. तेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंटान आयोजन समिती आनी रोमटामेळ मेळाचे ग्रूप लिडर जे आसा तांकां आपोवन हाडून एक मिटींग घेतलेली. पूण आमी उलयल्ले टायमाचो इशू जो सुरू जाता आनी सोंपता हो कित्याक लागून सोंपता लेट, हो इशू आशिल्लो. म्हणटकीर तेंच्यांनी कायदो काडलो, कितें सांगलो की 150 गडे घेवपाचे. हांव म्हाजो स्वताचो अनुभव सांगता. ल्हानपणाच्यान ह्या रोमटामेळान वावर चल्ला, आयज मेरेन चल्ला. रोमटामेळ पयलीं स्पर्धक म्हणून भाग घेतलो, मागीर वाजयतालो, सगळें करून येवन मागीर मार्गदर्शक म्हणून गेला. पूण दिसता आसतना कशें दिसता, खूब जाण भायर पळयतल्यांक एक शब्द कोण उलयलो जाल्यार ते वाऱ्याचेर असो वयता आनी तो स्प्रेड जाता अशें म्हणटात आमी. ती गजाल खंयच्याच रोमटामेळान आयज मेरेन 150 गडो जावना. आमचे 200 लोक आसा, आमचे 300 लोक आसा म्हणून एडवर्टायजमेंट खूब जाता, पूण खंयच्याच रोमटामेळान आयज 150-160 असो गडो केन्नाच जावना. हांव प्रूव करून दाखोवपाक शकता ना, सांगचें कोणी वचून फाटली हिस्ट्री पळोवची. मॅचचे युट्यूबाचेर व्हिडिओ आसतले, खूब जाणां कडेन व्हिडिओ आसतले. जो रोमटामेळ सुरू जाता तो सोंपता पर्यंत जर वाजयता ते सुद्दां धरून जर 150 आसात, हांव सांगता ते पिड्ड्यार करता. हो इशू नाशिल्लो 150 गड्यांचो, टायमाचो इशू आशिल्लो. आमी सांगलेलो टायम म्हणल्यार कितें, रोमटामेळाक स्पेसिफीक टायम दिवचो. उद्घाटनाचो 4:30 म्हणल्यार उद्घाटन जालें. फॅन्सी ड्रेस सेपरेट स्टेज कर म्हणून सांगलेली. म्हणजे तेंचें जजमेंट दुसऱ्या स्टेजीर जावनी. म्हणल्यार थंय जर रोमटामेळाचे एक 50 मिटराचेर रोमटामेळाचें जाता जाल्यार 50 मिटर फुडें आपले फॅन्सी ड्रेस आनी लोकनृत्य, ते एरिया कवर जाता. लोक तितलोच रावता सरावंडींग. तेंचे थंय जजमेंट जाता जाल्यार फाटल्यान रोमटामेळ परफॉर्म करूं शकता. कळटा तुका कितें सांगता ते? 50 मिटर खूब जालें डिस्टन्स ते. म्हणजे थंय रोमटामेळ परफॉर्म करता, हांगासर तुजे फॅन्सी ड्रेस चालू उरले. हे पयलीं सुरळीत सगळे वयता, फॅन्सी ड्रेस हे ते सोंपले, लोकनृत्य सोंपले, ऑटोमॅटीक रोमटामेळाचें जजींग थंय जाता. रोमटामेळाचें जजींग करता आसतना टायम लिमीट जो आसता तो रोमटामेळाक सरकारान दिवचो, ही आमचे कडेन आमची मागणी आशिल्ली. अजून टायम लिमीट तुमकां मेळना? टायम लिमीट दिवना. आमी मागलेले आमचें. हांव आतां इतले वर्सां मार्गदर्शन करता, इतले वर्सां स्पर्धक म्हणून भाग घेतला. पयलीं आमी जेन्ना मडकयचो रोमटामेळ जावं दोंगरेवयले रोमटामेळ येताले तेन्ना एक 2-2.5 मिनटां जजीसा फुड्यान परफॉर्म करताले, वयताले. मागीर कालांतरान जो बदल म्हणटा, आयज बदल घडटा हितून बदल कांय घडोना. बदल फक्त प्रेजेंटेशनाचो टायम वाडला. प्रेजेंटेशनाचो टायम वाडलो. जो 2-2.5 मिनटां आशिल्ली ती आयज 10 मिनटां, 12 मिनटां,
10 मिनटां 12 मिनटां 15-20 मिनटां अशी वाडत गेली आनी आयज थोडे 2-3 रोमटामेळ आमी आयकतात ते अर्दवर क्रॉस जावपाक लागल्या. पण आमी कितें इश्यू केल्लो की तो टायम लिमीट आसा सादरीकरणाचो जजीसा फुड्यान प्रेजेंटेशन रोमटामेळान कितलो टायम दाखोवचो. एक चडान चड 10 ते 15 मिनटां जाल्यारूच ते टायम लिमीट कितें आसा पळय इश्यू आसा हो सॉल्व जातलो. सो आतां म्हाका सांग तुमकां आतां जी टायम लिमीट दिलना म्हणटा जाल्यार टायम लिमीट दिलना जाल्यार डिस्टन्स जें आसता तें डिस्टन्स कवर करपाक तुमकां कसो कितें प्रॉब्लम जाता. आतां फोंड्या अंत्रूज म्हालांतल्यान शिगमोत्सवाक सुरू जाता. फोंड्या तेंच्या कमिटीक पर्सनली म्हाका एकदां मेळपाची संदी मेळ्ळी ह्या वर्सा. मग तांकां मेळोन सांगलें तो भाई नायक म्हणून जो प्रेजिडेंट आसा ताका सांगलें तूं 4 इनॉग्रेशन कर तुका 4:30 म्हणल्यार पयलो मेळ हांव मार्गदर्शन करता तोच उबो करून दिता. ह्या वर्सा हांव 6 रोमटामेळ मार्गदर्शन करता ते 6 तुका पयले 10 भितर म्हाजे 6 उबे आसतले हें तुका प्रॉमीस करता म्हणून सांगलेलें. आनी पयले 9 रोमटामेळा भितर म्हाजे 6 रोमटामेळ कवर जाले. पूण तें करता आसतना जेन्ना रोमटामेळ सुरू जाले 5 सुमार तिस्कार हेंच्यांनी कितें केलें परिक्षाक आनी फुडें बसयले जे एक्चुली मुन्सिपाल्टी कडेन आसपाक जाय आशिल्ले. 1 वर्स मुन्सिपाल्टी कडेन केल्ले तेन्ना सगळो शिगमो 12:30-1 म्हणल्यार सोंपलेलो. हेंच्यांनी मुन्सिपाल्टी कडल्यान काडले ते परत आशिल्ले त्या जाग्यार पुलीस स्टेशनार गेल्या वर्सा दवरले आनी स्टार्ट जालो शिगमो 8 गेल्या वर्साचो म्हणून तो इशू स्टार्ट जालो. पुलीस स्टेशना कडेन थंय क्रावड जमता क्रावडाक रावपाक मेळना हें मेळना म्हणून सगळी गजाल हें करता आसतना हेंच्यांनी आयज ह्या वर्सा केलें डायरेक्ट सकयल दादा वैद्य चौक जी सोंपतात 4 रस्ते पेट्रोल पंप आसा थंय व्हरून परिक्षकांक बसयले. म्हणजे डिस्टन्स आनी जे 800 मिटराचेर कवर करपाक आनी वेळ गेलो. पण एक रोमटामेळ तिस्का वयल्यान हांगासर पावता म्हळ्यार ते रोमटामेळाकूच वरभर गेलें. रोमटामेळाकूच 1 वर गेलें. हां 1 वर गेलें म्हळ्यार फोंड्याच्यान तुका तिस्का वयल्यान जजीसा फुड्यान पावता म्हणल्यार पयलीं 1 वर येवपाक थंय प्रेजेंटेशनाक टायम दिल्लो नाशिल्लो. तो टायम दिल्लो नाशिल्लो म्हणटकीर तो प्रॉब्लेम जालो कितें रोमटामेळ आपल्या जाय तितलो टायम सेट करून येयलो तो वाजोवपाक लागले. हो म्हणून आमी 1 म्हयनो पयलींचो गव्हर्मेंटान कायदो काडपाक जाय आशिल्लो. टायम त्या टायमार सुरू जातलो रोमटामेळ अमकेच टायम वाजयतलो प्रेजेंट करतलो जजीसा फुड्यान तेच्या वयर गेलो तूं डिस्कॉलिफाय किंवा नेगेटीव मार्कींग कितें तरी ते कायदो आसा. हें जेन्ना जातलें तेन्ना तें सारकें जातलें. फोंड्या 5 सकाळीं सोंपलो परत. काल कलंगूट स्टार्ट जालो 6:30 सगळे सुरळीत चलताले डिस्टन्स तेंचे कमी आसले कारणान वयताले रोमटामेळ फुडें फुडें वयताले. तितल्यान तेंचो कार्यक्रम जो आशिल्लो इनॉग्रेशनाक करपाचो तो 9:30 सुरू जालो. 9:30 सुरू जालो आनी 1 वर खंड पडलो. तेंचो थंय व्यासपिठाचेर कार्यक्रम कोणाचे सत्कार आशिल्ले कितें आशिल्लो तो 9:30 सुरू जाला. रोमटामेळ तात्काळात लायनीक उरले. परत रोमटामेळ 10:30 पावणे 11 परत परेड सुरू जाली. मग तेवटेन फ्लोट उरले. सो आतां हें समज पळोवपाक गेलें जाल्यार हेजें एकंदरीत सोल्युशन अशें कितें आसूंक शकता म्हणल्यार बरें सोल्युशन अशें कितें जावपाक शकता म्हणटा तुमी. सोल्युशन इतलेंच की 4 हो टायम स्टार्ट करपाचो. फॅन्सी ड्रेसाक वेगळें जजमेंट वेगळी लोकनृत्याक वेगळी स्टेज जजमेंट कित्याक तेवूय कामाक वचपाचे लोक आसता तेवूय 5:30 संक सुट्टा पूण तेंचो परफॉर्मन्स थंय स्टेजी कडेन दुसऱ्या स्टेजी कडेन घेतलो सोंपलें. रोमटामेळाक वेगळी स्टेज थंय जजमेंट कित्याक आतां मुद्दो असो आतां चित्ररथ सुद्दां कमी जाल्या रोमटामेळ वाडत गेल्या. 15 रोमटामेळाक जर तूं 15 मिनटान ते कवर करपाक लायता जजीसा फुड्यान आनी ते डिस्टन्स जर तूं 15 मिनटाचें करता. आतां आयज पणजेन अशें एक लायन मार्क केल्ली आसा थंय सुरू जाता 10 मिनटांनी जजीसा फुड्यान रोमटामेळ पावता. थंय तेंच्यांनी टायम लिमीट घातला 20 मिनटां भितर तूं कवर अप जावपा जाय. हें डिपार्टमेंटान बाकीच्या रोमटामेळांक पयलीं दिवपाक जाय आशिल्लें. आतां पणजे कितें प्रेशर येतलो जे कोण अर्दवर कोण सेट करून येयल्ले आसा जेंचे जे 45 मिनटां सगळो टायम कवर अप जावपाक वयता ते हांगा त्रासान पडले. तांकां विसल जातले तेंचे नेगेटीव मार्कींग जातलें ते डिस्कॉलिफाय करूं शकता कितें बोवाळ जावं शकता. एकंदरीत आतां हो जो येदो व्हडलो इव्हेंट हे आतां प्रत्येक शहरांनी जेन्ना ऑर्गनायज करतात तेन्ना खंय तरी हेजें प्लॅनिंग सारकें आसपाक जाय आनी खंय तरी हेजें 1 म्हयनो पयलीं समज तयारी जाता जाल्यार 1 म्हयनो पयलीं सरकाराची प्लॅनिंग आसपाक जाय अशें तुमकां दिसना. हेंच आमी सांगता न्ही मार्चान शिगमो जाता हें प्रत्येकाक खबर आसा. फाटीं फुडें जाता पूण मार्चान जाता म्हणटकूच जानेवारीन रोमटामेळाची तयारी सुरू जाता. म्हणटकूच जानेवारी
म्हणल्यार जानेवारी सुरवातीक किंवा डिसेंबर एंडिंगाक तरी सरकारान तो एक नोटिफिकेशन कितें तरी काडपाक जाय. बाबा हें नोटिफिकेशन आतां कशें आसता, तुका जाय जाल्यार तूं कर अशें म्हणपाक शकना आमी. ही आमची संस्कृती, ही टिकोवन दवरुपाकूच जाय. ही आयज संपूर्ण जगार जर पावतली जाल्यार हें कार्य सरकारान फुडाकार घेवनूच करपाक जाय. जगार सगळ्या जगार दिसचे पयलीं त्या गोंयच्या भुरग्यांक समजोवपाक जाय की एग्जामी आसता. भुरग्यांक पेरंट्स घेवन हांगासर रातचे 4-5 जायसर रावपाक शकना. भुरग्यांनी हें पळोवपाक जाय. आमची ही संस्कृती भुरग्यांनी पळोवपाक जाय. म्हणून ते 4 सुरू करतले, पण 13-14 दिसाचो पिरियड आसता. आतां आमी ह्या वर्सा सांगलेलें डिपार्टमेंटान लॉट्स काड म्हणून. पयलींची 4 दीस पयलीं जर प्रत्येक मनशाक प्रत्येक रोमटामेळाक जर कळटा आयज आपूण पयलीं आसा 4 आपल्याक पावपाक जाय, जाल्यार थंय कामार एडजस्टमेंट जाता. सदांच काय एकूच रोमटामेळ पयलो पडचो ना. हां, एक चडांत चड एक रोमटामेळ 2 फावटी लॉट्साचेर पयलो येवपाक शकता, पयलो पडपाक शकता. तो त्या दिसा भुरगे एडजस्टमेंट करूं शकता. बाबा आमकां 4 पावपाक जाय, आमी हाफ डे येतले कामा वयल्यान, 1 किंवा 2 दीस न्हू, ते कोणीय येता. पूण हें केलें ना. खंयचे इशू खंयचे भलतेच कडेन पावलो, खंयचे जजीस आमी घालता म्हणून पावलो, जजिसांचेर इशू पावलो. आतां ह्योय जजिसांक म्हणून तेंच्यान डिपार्टमेंटांच्यान खंयच्यान तरी तेंच्यांनी लिस्ट काडला, जजीस म्हणून सिलेक्ट केल्या आनी तांकां धाडल्या. टायम इशू थंय उरला, जजिसांचेर घातला. ह्यावूय जजिसांक म्हणून 5 जायसर बसचेच पडले. टायम इशू थंय उरलो. सो हे आशिल्ले विघ्नेश नायक जे पुराय गोंयभर ते रोमटामेळाचे वांगडा आमकां तेंचे मार्गदर्शनूय करतात आनी रोमटामेळाचे वांगडा ते आसतात आनी खुबशे ग्रूप ते मार्गदर्शन करतात. सो तांकां खुबशी अशी माहिती आसा ती तेणी आयज आमच्या माध्यमांतल्यान समेस्त गोंयकारां कडेन पर्यंत पावयल्ली आसा. सो अशेंच हो जो प्रॉब्लम आसा, जो टायमाचो प्रॉब्लम आसा, हेचेर सरकारान जाता तसो बेगीन सोल्युशन काडपाक जाय आनी एटलिस्ट अंदूचें वर्स तरी आतां ऑलमोस्ट सोंपले, सगळे जे दीस आसात ते सोंपले. पूण समज पॉसिबल आसा जाल्यार अंदूच ते सगळे एप्लिकेबल करचे. गोमंतक TV खातीर हांव गौरीश गांवकर, पणजेसून.